प्रतापनगर धारबांदोडा जंगलात एके चलयेचो गळो चिरून खून केल्ल्या प्रकरणाचो फोंडे पुलिसांनी रोखडो 24 वरांत छडो लायलो। मोगात तयार जाल्लो दुरावो आनी मोगिकेच्या चरित्र्याच्या दुबावावयल्यान प्रियकरान मोगिकेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। पोलिसांनी ह्या प्रकरणात दुबावित संजय केविन एम हाका कर्नाटकांतल्या हुबळी वाठारांतल्यान अटक केली। असो काडलो प्रियकरान मोगिकेचो कांटो। संजय आनी रोशनी हांचे फाटले 5 वर्सां सावन प्रेम संबंध आशिल्ले, मात रोशनी सगळ्या वांगडा मेकळेपणान वागत आशिल्ल्यान तिचे अशें वागप संजयाक आवडनाशिल्लें। रोशनीच्या आनी कोणा वांगडा संबंध आसपाक शकता असो दुबाव संजयाच्या मनात आशिल्लो। ह्याच दुबावावयल्यान संजयान रोशनीक फिरपाक या म्हूण सांगून बंगळुरांतल्यान ताका पयलीं हुबळी घेवन आयलो। रोशनीक कसलो संशय येवंक जायना म्हूण एक दीस ती दोगांय जाणां हुबळी वाठारांत भोंवली। उपरांत दुसऱ्या दिसा ती आंतरराज्य बसीन दोगांय गोंयांत येवपाक भायर सरली, मात बसींत दोगांय मदीं वाद सुरू जालो। ताचो त्रास हेर प्रवाशांक जावपाक लागलो। निमणे ती बस धारबांदोडा वाठारांत पावले उपरांत कंडक्टरान ते दोगांयक बशींतल्यान सकयल देंवयली। त्या वेळार रात आशिल्ली। संजयान रोशनीक दाट जंगलांत व्हरून ताचो कांटो काडलो। रोशनीचो कांटो काडचो म्हूण संजयान सगळी तयारी पयलीं केली। ताचे कडेन सुरी आनी हेर हत्यारां आशिल्लीं। खून जाले उपरांत संजयान घडणूक थळावेल्यान पळ काडली, मात खुनी कितलो शातूर आसूं तो घडणूक थळार पुरावे सांडून वताच। तशेंच संजयान घडणूक थळार बशीची तिकीट पिंजून उडयल्ली पुलिसांक सांपडली। ती तिकीट पुलिसांनी जोडले उपरांत तांकां ह्या खुनाचे धागेदोरे सांपडले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।